ती कमिटी खापरेश्वर देवळाची जी कमिटी आसा तेंच्यांनी 2022 देवाकडे सांगणे केल्लेले खापरेश्वरा कडेन की 2022 समज संकल्प बामणकर हो आमदार जालो जाल्यार फुडली जी 5 वर्सां आसा ती 5य वर्स वर्धापन दिन करपाक म्हाका यजमान म्हणून दवरतले म्हणून आनी त्या प्रमाणे गेली 3 वर्सां जाली 2023-24 आनी आतां 25 3 वर्सां जाली हांव एवरी इयर हांगा वर्धापन दिनाक हांव यजमान म्हणून आसता हांव म्हाजी बायल जाली आनी उरला म्हाजी फुडली 2 वर्सां जे तेंच्यांनी देवा कडेन सांगणे करून घेतलेले 5 वर्सां आनी एक जेन्ना जेन्ना हांवें देवस्थानान येता एक मनाक समाधान मेळटा हे एक देवस्थान अशें आसा आमचें एक जागृत देवस्थान लोकांचो देवाचेर खापरेश्वर देवाचेर इतलो विश्वास भरमसार विश्वास आसा आनी हांगा जे जे लोकांनी मागलेले ते खुबशे पूर्ण जाल्लेले आसा आमी पळयता पूर्ण जाल्या उपरांत लोकांनी कितलेशे हांगा येवन दान केल्लेले आसा तेंची मनोकामना पुरी जाल्या उपरांत अशे खुबशे ह्या देवान हांगा चमत्कार केल्लेले आसा आनी आख्खे आमचे वास्कोकार भायणाचे लोक मुरगांवचे लोक आख्खे तालुकाचे लोक तशे गोंया भायले सुद्दां लोक हांगा आशिर्वाद घेवपाक खापरेश्वराचो आशिर्वाद घेवपाक कंटिन्यूस येत आसता आनी तेंची कमिटी अध्यक्ष बाब प्रमोद देसाय आमचो सेक्रेटरी बाब भरत जे इनिशिएटीव घेवन सदांच तेंच्यांनी हें देवस्थान युनिटी धरून एक बरें देवस्थान आयज आख्खे आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यान एक फामाद करून दवरलेलें आसा वर्धापन दिन काल हांव येयलेले नाल्ल घेवपाक सुद्दां सो विविध कार्यक्रम तेंचे आसतले ह्या 4-5 दिसान सो आमी सगळ्याक सहभागी रावतले आनी आमचें भाग्य म्हणटा की आमी आतां 3 वर्सां जालीं कंटिन्यूस यजमान म्हणून आमकां देवान हें करता सो आनी फुडलीं वर्सां आमकां 2 वर्सांच न्हू देवान आमकां आनी फुडलीं खुबशीं वर्सां दिवं एक कार्य करपाक बरें कार्य करपाक देवाची जी देवस्थानाची कमिटी आसा ती बी खरोखरूच खूब बऱ्या भशेन काम करता जशें सगळ्यान सांगलेले भशेन आनी हांव धाकटेपणासून ह्याच वाठारान व्हडलें जाल्लेलें म्हणून आमकां खबर आसता ह्या देवस्थानाचें कितें म्हत्व आसा तें देव खापरेश्वराच्या 29व्या वर्सुकी दिसा निमतान सगळे भाविकांक हार्दिक शुभेच्छा आयज खरोखरच खूब आनंद जाता खापरेश्वर देवस्थानाक कार्य करपाक कार्य पळोवपाक आयज जे आमचे मदीं जी उमेद जी आसा त्यो खरोखर प्रत्येक वर्सा वाडत येयल्ली आसा आयज ह्या वाडदिवसा निमतान आमी बरकतसो असो 5 दीस कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा कालच्यान आमचो ब्राह्मण भजनाच्यान हे कार्यक्रमाची सुरवात जाल्ली आसा तशेंच भजनी डेली सांजचे महिलांचे आमच्या खापरेश्वर संस्कृत महिला मंडळाच्या वतीन भजनाचो कार्यक्रम जातलो आयज श्री ओम साई हांच्या भजनाचो कार्यक्रम आसा जो आज 29वा वर्धापन दिन आमी बरे उमेदीन आमच्या माननीय आमदार श्री संकल्प आमोणकर यांच्या वतीन साजरो केलो वता आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष बाब प्रमोद देसाय हे जवळ आता 5 वर्सां आमचे अध्यक्ष आसा आनी ह्या अध्यक्षाच्या अंडर हो कार्यक्रम जाल्लो आसा आमचे सल्लागार बाब नवनाथ नायक हे बी आसा आनी आमकां उमेद जाता की वार्षिक आमी हो उत्सव जो आसा तो बरें मोठे उमेदीन करतात आनी तुमचे सदांच सहकार्य हांगा ह्या हेका आसा श्री खापरेश्वर देवस्थान जे आसा हे जागृत देवस्थान आसा सगळ्या धर्माच्या लोकांक ह्या देवस्थानचो प्रत्यय जाल्लो आसा पयलीं सगळे भाविकांक तशेंच आमचे आमदार बाब संकल्प तेंची धर्मपत्नी बाय श्रद्धा आनी आमचे पत्रकार भाव हांकां हांव म्हाज्या मोगाचो येवकार दिता तुमी सांगितल्या प्रमाणे वार्षिक ह्या वर्सा आमी 29वो वर्धापन दिन साजरो करता जरी वर्धापन दिन 29वा आसलो तरी देवळाक जवळ जवळ 90 वर्सांची वयर जाल्ली आसा मे बी दे आर व्हेरी क्लोज टू द सेंचुरी तर जशें आत्तां बाय श्रद्धान सांगता तशें